एकाक सुमार पावस बारीक बारीक पावस पडटालो. सडनली आवाज येयलो. हांव व्हडल्यान बॉब मारली, हांव आनी म्हाज्या चेड्यान. हांव म्हणलें कितें जालें? म्हाका भिरांत आसलें माड पडटलो, माडाची भिरांत आसलें तें. माड पडलो म्हणून हांव भायर सरपाक पळयल्यार दार उगडटालो, पयलो फाटल्यान सगलो दुरीग करून पडलो. त्या सायडीन तो अनेश पार्सेकर आहा, तेजेरूय माती बीन पडली तोंडार. आनी म्हाज्या बायलेचेर फातर पडपाचो तो बी चुकलो. वीट अशें हांव कितें म्हणटा, ही माती हांगा डॅम करपाची कसली गरज? असले करच्या पेक्षा तुमी खंय तरी घालून दी, दुसऱ्या कडेन हें करा न्हू. तुमी कितें करता तें करा, म्हाका कांय लागना. पूण हें कशें करून लोकांक त्रास करनाका. आमचे 100 वर्सां ह्या घराक कांय जावपाचो ना, इतली गॅरंटी जाय घराची. घरान कोण कोण असले? आमी 3 जाण, म्हाजी बायल, म्हाजो चेडो आनी हांव. आनी त्या सायडीन तेजी बायल, तो आनी तेजी चेडो. लॉस जातले 10-1 लाख सुमार आसतले. तुम्ही पळयलें आसतलें तें घर कशें डॅमेज जाला पळय तें. देवाच्या कृपेन एक बरें जालें की कोणाक कांय मार लागूंक ना, सगळे बरें सुखरूप आहा. पूण प्रॉब्लम जो आहा पळय तो जे फाटलें रिटेनिंग वॉल आसा पळय तें पडलें आनी त्या घराचेर फाटल्यान पडलां आनी तेजे हाफ सायड घराची कॉलेप्स जालेली आसा. आतां हे रिटेनिंग वॉल पडले तेजें कारण कितें आहा तेजें मातशें फायंड आवट करपाक जाय. म्हाका दिसता जी हांगा माती डंप जाल्लेली आसा पळय ती खंय तरी काडून शिफ्ट करपाक जाय. ही माती अशी समज उरली जाल्यार फुडें आनीकूय प्रॉब्लम जावंक शकता. हेचेर इन्क्वायरी बसोवपाची पडटली म्हाका. आनी सेकेंडली जे तेंचे कोण नॅचरल क्लायमेटीन तेंचे डिजास्टर जाल्ल्या तांकां हेल्प करपाक खंय तरी ट्राय करता.